जायते फावटी आमकांय असलेच आमी असलेच घडणींत सांपडलेले असतात. आमच्या जिवितांत जायते तुफान उपरासतात. अशा भावान भयणो, आमकां आयज जेजू आपणाचेर तीर भाव धरूंक आपयता. जेजू सगळे कडेन आसा. घडये आमकां तो घडये दिसली पडनासलो कुडी सयत जसो तो शिसां बरोबर आसला ते भाशेन, पूण तो सगळे कडेन आसता. आमचे दर एक परिस्थितीन तो आसता. जायते फावटी आमकां दिसता जेजू पयस आसा म्हणून. जेजू पयस आसा, जेजू कडेन निल्ललो आसा तें आमकां दिसता. पूण आमी खरें म्हणून जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आमी आमचो देव निल्ललो ना, पूण जायते फावटी आमचो भावार्थ जो आसा तो आमचो भावार्थ निल्ललो आसता. आमी ह्या आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करून पळया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत असल्यो घडणुको घडटा तेन्ना आमी कितें जेजूचेर विश्वास दवरतात वा भावार्थ दवरतात काय, वा जायते फावटी आमी ह्या शिसां भाशेन भिरांतीन फाटीं सरलेलीं आसात काय, जेजू लागीं मागणें करचे सुवातेर आमी फाटीं सरलेलीं आसात काय, होच प्रश्न आमी आमकां करुया. आनी आयज जेन्ना आमी घडये मागण्यांत बसता आसतना देवा लागीं कृपा मागुया आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडूंक, ताचेच जेजूचेरूच धरूंक, आमचे दोळे ताचेरूच रावूंक आनी विश्वास धरूंक की तो आमचे सांगाता सदांच आसा. कसले तुफान येवं वादळ येवं आमच्या जिवितांत तो सदांच आसा म्हूण आमी तें मानून घेवन आनी त्याच भावार्थान आमी चलोवंक देवा लागीं कृपा आनी बोवाळ आमी मागुया.